गोंयांत जेन्ना जेन्ना अंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले कार्यक्रम जातात तेन्ना गोंयांत सुदारणा जाल्ली पळोवपा खातीर मेळटात. त्या निमतान सुशोभीकरण करून गोंयांत येवपी अतिथीक गोंय कितलो सुंदर आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न सरकार करता. मात मागीर थंय दुरुस्त करपा खातीर कोण पळय पासून ना. वास्कोनय अशेंच जालां. वेर्णाच्यान वचपी रस्त्यार LED लायट घालून चकचकीत केल्ले. आतां ते पेटना पासून ना. रातचो काळोख आसता. कांय मोडल्यात. रस्त्या वयल्यान खांबेय मोडून पडल्यात. मात ते काडपा खातीर कोणच प्रयत्न करिनात अशें लोक म्हणटात. आमी पयले आतां तितलो जेन्ना जो टायम आसलो इव्हेंटाचो तितले मेरेन चल्ले. म्हणजे थोडे दिसा उपरांत बंद ते बंद. आतां फूल हो रस्तो दिसता पळय रातचो फूल काळोख आसता. दिसांच्या टायमार खबर ना कोणाक लायट जाय आनी रातच्या टायमार लायट्यो बंद आसता. आनी इवन आमी आतां हांगच्यान चलता कोण वयता तांकां खूब त्रास जाता जेन्ना काळोख पडटा लायट नासता. आनी एक दुसरी गजाल म्हणजे विशाल मेगा मार्ट आसा पळय तेज्या फुडें खांबो कोणाक एक्सिडेंट जावन पडलेलो तो आजुनी काडूंक ना तसोच आसा. थंय येवन कोण आनी लागीं वचून थंय पडत तो ताका सारको लागलो जाल्यार व्हडलो एक्सिडेंट जावंक शकता. तेजे दोन खांब्याचे जे लायटी धरपाचे जे रॉड आसता तेवूय अशे रस्त्याचेर भायर येयला तेय कोणाक लागल्यार खूब डेंजर आहा. आनी इवन थंय एक डिवायडर आहा जो सारको असो ओपन आहा. थंयच्यान लोक अशे पास जाता हे जाता थंय एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्सीस आहा. आनी थोडे जाग्यार तर इवन अशे लायटी आहा पळय तशे लोंबकळटा हँग जाता ते कोणाचेर तकलेर पडत गाडी चलयतना तेज्या खातीरूय खूब व्हडलो असो एक्सिडेंट जावंक शकता. सो कोणूय जी अथॉरिटी आसा जे हे पळयता मेंटेन करता तेंच्यांनी एक्सिडेंट जावपाचे न्हू हेजो प्रिकॉशन म्हणून पयलींच ते सगळें सारकें करून घेवपाक जाय. वेर्णा जंक्शन टू वर्णापुरी जंक्शन जे पूर्ण हायवेचेर डिवायडराचेर काही थोडे लायट्स घातलेले आसा LED लायट. 2 वर्सां पयलीं आमचे जेन्ना गोंयान डिफेन्स एक्सपो जालो आनी तेच्या नंतर ब्रिक्स आनी ह्या काही योजनाच्या माध्यमातून काही आमच्या गोंयांत तरी थोडे सुदारणा दिसून आयले. आनी एक एडवर्टिजमेंट एजन्सीक जवळ जवळ म्हाका दिसता 65 पोल्स तांकां दिले एडवर्टिजमेंटाक लागून. आनी पूण आयज जर परिस्थिती जर पळय जाल्यार त्या एरियाचेर बरोबर वेवस्थीत तांचे एडवर्टिजमेंट चालू आसात. पूण जे एडवर्टिजमेंट एजन्सीन जे लायला म्हाका दिसता खंय तरी तांणी आपलें लक्ष केंद्र करूंक जाय आनी वेवस्थीतपणे लोकांक ते लायट्स घालून दिवपाक जाय. तशेंच हायवे ऑथॉरिटी कडेन मागता की तांच्यांनी जे कितें घालून घेतला किंवा ते कोणा खंयच्या कंपनीक जर दिला तर वेवस्थीत ताजे टायम टू टायम मेंटेनन्स करूंक जाय. कारण रात्रीच्या वेळार थंय इतलो ट्राफीक फ्लो आसता की बाय चान्स जर कोणाचो फेटल एक्सिडेंट जर जालो कारण थंयसर वाटेचेर 2 पोल सुद्दां पडलेले आहा ते जर रस्त्यार जर सरकून जर आयले आनी कोण जर मेलो जाल्यार कोणाचो प्राण जर गेलो जाल्यार तो जबाबदार कोण. खातीर म्हाका दिसता की हायवे ऑथॉरिटीन हेचेर लक्ष घालूंक जाय. ह्या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचो प्रोजेक्ट संचालक डॉमिनिकाक विचारल्यार तो म्हणटा ताका रस्त्यार दिसाचे लायट पेटतात. खांबे रस्त्यार पडल्यात ताची पळोवणी केल्या आनी बेगीनाच आसले तशे नितळ करतले. See, I have seen this where just opposite to Vishal Mart, one pole has been knocked out by somebody. Till today, I did not get who has knocked it out. But that pole, as you are saying, that it is obstructing for the traffic movement, I will get it rectified. Said some poles hanging and flickering. That also it will be done. We will repair it and we will get it properly fixed. Some people are, I feel, they are misplacing or they are playing with this. Since there are 7 junction boxes are there, I have seen most of the even I personally close this daytime when the lights are on. I have put it off. So I have called those who are experts in the time setting. They will be coming today or tomorrow, and I will get it done that time. And then it will be locked.